प्रितीच्या आश्टांदू आमी क्रिस्टियानाच्या चवथ्या आयतारांत भितर सरल्यांत आनी आमी नातालाच्या परबेक आमी लागीं पावल्यांत जाल्यार हीच आमची लागशिल्ली तयारी करतना आमकां आयच्या दिसाक ह्या निमण्या क्रिस्टियानाच्या आयतारांत सगल्यांक विशय दिला तो म्हणल्यार आमी जेजूची देख घेवन आमी ताका आमच्या जिवितांत घेवंक ही तयारी आमी करूं जाल्यार आयच्या दिसाक पयलें वाचप जें आमकां आसा तें आमकां राजाची देख घेवन आमकां सांगता ती म्हणल्यार हेच राजाक शिटकावणी दिली ती म्हणल्यार देवाच्यो वाटो ताच्यो वाटो करूंक पूण ताणें हे शिटकावणी मानून घेवंक ना न्हय म्हूण आयकूंक ना आयच्या दिसाक शुभ वर्तमानाचें आसा तें आमकां जुजेची खबर सांगता कोण परी जुजेक देवान संदेश दिलो आनी हो संदेश जुजेन आपल्या जिवितांत मानून घेयलो आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे आपलें जिवीत तो जियेलो जाल्यार आयच्या दिसाक हो निमणो वेळ ही तयारी आमी करतना आमची तयारी कशी जावची हो निमणो क्रिस्टियानाचो आयतार आमकां कळीत करता आयच्या दिसाक हीच आमी नदर मारतना पयले सुवातेर आमच्या जिविताचेर नदर मारतना विचार करुया पयले सुवातेर आमी दर एकलीं हे राजा भाशेन जाल्यात जाल्यार जायते फावटी देवाचो संदेश आमचे सभें येता पूण आमकां घोडे ही तयारी करतना आयकूंक वेळ मेळूना जायते आमी आमची तयारी भायली करूंक इतली गूळ जालेलीं आसात पूण आयच्या दिसाक आमकां पयले सुवातेर ती म्हणल्यार आमी ओत्मीक तयारी केल्या ओ ना कित्याक आयच्या दिसाक आमच्या कुटुंबाक जेजू जल्मातना आमच्या जिवितांत जेजू जल्मतना आमी ओत्मीक तयारी करूंक ना जाल्यार आमी हे परबेक आमची तयारी जावंक ना जाल्यार विचार करुया पयले सुवातेर आमी तयारी केल्या ओ ना ती आयच्या दिसाक दुसरे सुवातेर आमकां शुभ वर्तमाना जुजे आमकां कळीत करता तें म्हणल्यार आपले पत्नी सवे आनी आपल्या कुटुंबा सवे कोण परी ताणें बरो संबोध दवरलो तो आयच्या दिसाक आमची तयारी करतना विचार करुया आमी आमच्या भाव भयण्या सवे आमचो संबोध बरे भाशेन दवरला ओ ना तो देवा सवे आनी मनशा सवे आमच्या भाव भयण्या सवे आमचो कसलो संबोध जाला तो आमचे सवे दुसरी बोस्त ही आमची जिविताची चवकशी करतना विचार करुया आमी कोण परी आमचो संबोध देवा सवे आनी मनशा सवे कशे भशेन दवरला तो आनी आयच्या दिसाक निमाणी बोस्त ती म्हणल्यार हो निमणो आयतार आमकां सगल्यांक कळीत करता ते म्हणल्यार आमची तयारी बरे भाशेन करतना जेजूक आमच्या काळजांत आमी घेतना आमी दर एकली निमणी तयारी करची ती म्हणल्यार आमी देवाच्या उतराचेर भावात दवरून आमी सदांच देवाचे वाट्या प्रमाणे आमची वाटो करूं आनी तेंच जुजेन आपल्या जिवितांत केलें जें देवान ताका सांगलेलें तेच परी आपल्या जिवितांत ताणें मानून घेतलें आनी देवाची वाटो आपल्यो वाटो केले आनी आपलें कुटुंबीक जिवीत आनी आपलें जिवीत सदांच देवाक ताणें भेटयलें जाल्यार आयच्या दिसाक आमी हेच नातालाचे परबेक आमची निमणी तयारी करतना हे 3 विचार आमच्या सवें करुया आनी आमची तयारी कशी भशेन जाल्या ताजेर आमी विचार करुया आनी आजुनूच तर आमी करूंक ना जाल्यार थोडोच वेळ आमकां आसा ते प्रमाणे आमी आमची तयारी बरे भाशेन करूंक आनी हेच नातालाचे परबेक जेजूक आमच्या काळजांत हाडूंक ही तयारी आमच्या बरे भाशेन करूंक आमकां धीर आनी बोल फाव कर म्हूण देवा लागीं मागुया.